देवाचें उतर ह्या नियाळ मळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू आनी तरणाटी शासनीक जिविताच्या विशयाचेर भासाभास करतात तें आयकूंक मेळटा. तरणाट्या लागीं पुष्कळ गिरेस्तकाय आसा. ताची गिरेस्तकाय सोडून जेजूचो सांगात दवरून शासनीक जिविताची वाट धरूंक तो तयार आसूंक ना. भाव भयणीनो, बारीकसाणेन नियाळ केलो जाल्यार आमच्या जिवितांत सगळें सोडून आमी जेजूचो अदीक मोग करूंक कसल्यो आडकोळ्यो आसात काय? जावं ती एक वायट संबंद, वायट सुवात व जागो, सांगाता भोंवतले वायट वांगडी वो आमची गिरेस्तकाय. जेजू थंय आमचो संबंद आमच्या मोगाक आडकोळ करता काय? जेजू त्या तरणाट्याकूय एक काळजीदार पावंडो मारूंक भितरली स्वतंत्रायाचो अनुभव करपाक आमंत्रण दिता. आयच्या दिसा जेजू म्हाका कितें करूंक आपयता आनी म्हजो जबाब कितें काय? उदार मनाचे आनी उदार काळजांची मनशां जावपाक जेजू थंय बोळ मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.